कोंकणी उलय लंडन फुलय हे आरचे रॉक वाजाचे आवाज 99.8 साऊथहॅम्प्टन UK रेडिओ कार्यावळींत मादय ह्या विशयाक धरून विन्सी क्वाद्रूस सादर करता आपलो विचार कवितेच्या रुपान. नांव मादय. मादय ही जरी न्हंय आसली जाल्यार पासून ती आयज एक चळवळ जाल्या. उदकाक लागून तिच्या 3 सरकारां झगडटात. कर्नाटकांतल्यान जाता उगम, पण महाराष्ट्रांतल्यान व्हांवून ती गोंयांत भितर सरता. आर.बी. सोमदीर हात विस्तारून मोगान तिका वेंगेन घेता. ही जाली सैमाची काणी. हे काणीक आतां क्लायमॅक्स आयला. शांत उदकांत कर्नाटकान खुदोळ घाला. महाराष्ट्राकूय उमेद. तांणी आपलो नांगर सोडला. हें पळोवन गोंयकारांनी हाताक हात धरून सांखळ बांदल्या. हें दाखयता हुस्को आनी विकीर. आमकांकूय पडला. हांव मडगांवचो, मादय मडगांव येता. हांव काणकोणचो, मादय काणकोण येता. हांव कुंकळ्ळेचो, मादय कुंकळ्ळे येता. म्हणजे अडचण जाची ताणें फुडें करप. फुडाराक हो प्रस्न सगळ्या गोंयकारांक लागू जावंक शकना. समजा कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान मादयचें उदक वळयलें व तांकां तशें करूंक मेकळीक मेळ्ळी जाल्यार मादयचें उदक फक्त 70कारांक उणें जातलें. घडये तशें जायतय बीन. तेन्ना आमी 70कार आमचेच भाव म्हूण तांकां पयस करतले. आमी तांचे खातीर झुजूक येतले व तांकां उदका खातीर पादेशीर करतले. घडये तेन्ना म्हणल्यार उशीर जाल्लो आसचो ना. 70कारांक खंयचें उदक आमी व्हरून दितले? सुवारीचें? शक्य जातलें तें? तेन्ना मागीर दक्षिण गोंयकार हें म्हजें, हें आमचें उदक म्हणीत रावतले. 70कारांनी आनी पेडणेकारांनी कोणाक उलो करचो? आर.बी. सोमदिरांतल्या खारें उदकाक? मादय हो सामान्य प्रश्न न्हय. तिचे खातीर सोमेस्त गोंयकारांनी उठपाचो वेळ आयला. तिचे खातीर गोंयचे भुंयेवेल्या सगळ्या जिवांनी फुडें सरचो वेळ आयला. एक दीस कर्नाटक जिखतलें. गोंयचें सरकार हात वयर काडटलें. सरकारी मनीस बंगल्यांत रावून मेळत थंयचें उदक ओडून व्हरतले. सामान्य जनता आतांच वळवळटा. मादय वळयली जाल्यार कितें हाल जातले? तांचें जालेंच, आमचें कितें? दक्षिणेंतलें उदक उत्तरेक व्हरतले? तेवूय जीव आमकां सांबाळूंक नाकात? तेन्ना म्हणल्यार खूब खूब उशीर जाल्लो आसतलो. पियेवपाचें उदकूच ना जाल्लें आसतलें. मंत्री आनी संत्री आरामात आसतले. पिल्लूक मारपी पुलीस पिल्लूक वाजोवंकूच उरतले. मोटरांची येरादारी लोकांक व्हरूंक न्हय, उदकाची सोदीक भोंवतली. अपघात मोटरांचे न्हय तर उदकाक पादेशीर जाल्ल्यांचे जातले. खून जावपाची परिस्थिती न्हयकारूंक जायना. तेन्ना कायदो आनी सुवेवस्था जाग्यार आसची ना. जो तो उदक सोदीत, उदक करीत कट्टेन बीक न्हय, रक्ताचे धारेन बीक मागतले. श्वास सांबाळूंक, स्पंदन तिगोवंक, पर्यावरण शाबूत दवरूंक, जीवन वायू मेळोवंक, उदकांतल्यान ओ हवामानांतल्यान. मादय सावन आसा जीवन स्तंभ. जिविताचो आनी संबंद गोंयचो. तिचे खातीर आयजूच चिंतुया. तिचे खातीर आयजूच झुजुया. तिचे खातीर आयजूच झुजुया. देव बरें करूं.